सर हे म्हादयचे वयल्यान काल व्हडलो इश्यू जाला कारण ॲडव्होकेट दत्तार हांणी म्हटलां की गव्हर्मेंटान ताका इन्स्ट्रक्शन दिल्ले की हे करू नाका म्हणून नॉट टू ओपोज नोटिफिकेशन ऑफ म्हादय अवॉर्ड. तुमचें कितें म्हणणें आसा ताजेर? नोटिफिकेशन जे आसा म्हणजे जो अंतिम निवाडो जो आसा म्हादय जलविवाद लवादान दिल्लो तेका विरोध केल्लो किंवा न केल्लो हाका काय म्हत्व ना. कित्याक तर हो जो निवाडो जो आसा तो निवाडो दिल्लो आसा आनी त्या संदर्भात तिन्ही राज्यांनी आपली जी भूमिका आसा ती विशेष याचिका ज्यो आसा ह्या संदर्भात दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयान मांडलेले आसा आनी तेका लागून जो पर्यंत ह्यो याचिका सर्वोच्च न्यायालय आपल्या कामकाजान दाखल करून घेना आणि त्याची सुनावणी घेना तोपर्यंत हो विषय जो आसा तो विषय तसोच उरतालो. आणि कर्नाटकाक ह्या लवादाच्या निवाड्यान स्पष्ट केल्ले आसा की जो मेरेन ते पर्यावरणीय आणि हेर नाहरकत दाखले जे आसा ते घेयना तो मेरेन तांकां काम करपाक मेळचें ना. सध्या कणकुंबे हांगासर कळसा प्रकल्पाचे जे काम आसा हे ताच्या पयलींच तेंच्यांनी निवाडो दिवच्या पयलींच पूर्ण केल्लें आसा आणि आता सध्या काम जे आसा ते पुराय तरेन बंद आसा. म्हणजे फाल्यां एकंदर तांकां जर पर्यावरणीय दाखले मेळ्ळे जाल्यार त्याच्या उपरांत आणि सर्वोच्च न्यायालयातलो निवाडो जो आसा तो निकालान जाल्या उपरांतूच तांकां ह्या प्रकल्पाक हातीन घेवपाक मेळटले. एकंदर अरविंद दातार जे आसा ॲडव्होकेट गोंयचे आसले तांकां गोंय सरकारान ह्या संदर्भात आदेश दिवंक ना अशें मुख्यमंत्र्यानूय म्हटलेलें आसा आणि मंत्र्यान ह्या संदर्भात विधानसभेन बाजू मांडलेली आसा. पूण एकंदर हो आदेश दिल्लो किंवा न दिल्लो हो जास्त महत्वाचो ना. महत्वाचो विषय आसा हो सर्वोच्च न्यायालयातल्यो ज्यो याचिका आसा त्या संदर्भातलो निर्णय जो आसा तो कितें जातलो आणि ह्या संदर्भात गोंय सरकारान आमची बाजू जी आसा ती भक्कमपणे मांडली वयतली त्याच्या खातीर प्रयत्न जे आसा ते करपाक जाय. नाजाल्यार मागीर ह्या एकंदर सर्वोच्च न्यायालयाचो जर निकाल गोंयच्या बाजून लागूंक ना गोंयची बाजू जी आसा ही भक्कमपणे न्यायालयासमोर मांडूंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की आमची बाजू लंगडी पडटली आणि येणाऱ्या कालखंडात आमकां पिवपाच्या उदकाचे आणि शिंपणावळीच्या उदकाचे जे प्रश्न आसा आता सतायता ते हाच्या परस कितल्याशा पटीन सतायतले. सर पूण गोवान जे आपले हे ऑब्जेक्शन करूंक ना त्या इश्यूवाचेर कर्नाटका इजंट इट अ एडवांटेज टू कर्नाटका? हातूंतल्यान म्हाका दिसना की कर्नाटकाक कितें फायदो मेळटालो. पूण नोटिफाय जाली न्ही सर ती अवॉर्ड जरी जाली तरी लवादान भितर बरयल्लेलें आसा स्पष्टपणान बरयल्लेलें आसा की जो मेरेन तुम्ही पर्यावरणीय ना हरकत दाखले आणि नवीन डीपीआर जे आसा हे सादर करिना आणि सर्वोच्च न्यायालय जो मेरेन ह्या संदर्भातलो आपलो निवाडो दिना तो मेरेन म्हाका दिसना की ह्या प्रश्नांक कितें अर्थ उरतालो असो. पूण गोंय सरकारान ह्या संदर्भात आपले जे वकील नेमतात ते वकील आपले आदेश पाळटाले अशाच तरेचे आसपाक जाय. आणि ह्या संदर्भात ॲडव्होकेट अरविंद दातार हांणी जी भूमिका घेतलेली ते पुराय तरेन संशयास्पद आसा आनी ताका लागून राज्य सरकारान हाचेर स्पश्टीकरण दिवप खूप गरजेचें आसा. ओके, जे स्टेटमेंट असेंब्लीन केल्या आर यू सॅटिस्फाईड विथ दोज? हांव सरकार ह्या संदर्भात आपली भूमिका जी आसा ही वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान स्पष्ट करता. पूण एक पर्यावरण क्षेत्रात वावरपी कार्यकर्तो ह्या नात्यान हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां की तांच्यांनी ह्या प्रश्नात स्पष्टपणान भूमिका घेवप खूप गरजेचें आसा. ओके, थँक्यू.